माठवाडा सारमानस जंक्शनाकडेन थळाव्या शेतकारांनी रस्तो अडायल्ल्यान फाटल्या 11 दिसांच्यान वेदांताची मीन येरादारी बंद आसा। हे फाटभुंयेर वेदांताच्या कामगारांनी शेनवारा दनपारां आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेंद्र शेठ हांची भेट घेतली। कामगारांच्या फुडाराचो विचार करून ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडचो अशी मागणी ह्या कामगारांनी आमदारा कडेन केल्या। कंपनीने एक दुसरो रोड ट्रान्सपोर्टाक दी म्हणून सांगला, तेंच्यांनी आपले पिटिशन दिला जावं तेंच्यांनी खंयसर परमिशनाक एप्लाय केला। सो हांव तुमच्या दोगां कडेन मागता की तुमी बेगिनच्या बेगीन ते फॉवर्ड करचे, तुमचो सपोर्ट दिवचो आनी तो रोड चालू करून कंपनीचो ट्रान्सपोर्ट चालू जावचो। ना जाल्यार जातलें कितें सर, आतां 150 लोक आहा, 150 लोक भितर आहा, 150 लोक भायर आहा। हे 150 लोकांचेर जे कामाक आसा तेंचेर परत नाका ती पाळी येतली। दुसरे वटेन आंदोलन करपी शेतकार आनी कामावयल्यान काडिल्ल्या कामगारांनी आमदारांची भेट घेतली। ह्या कामगार आनी शेतकारांनी आमदारा कडेन आपले प्रस्न मांडले। आमचे विचार कितें आसा, समजा जर पयलींच्याच मार्गा वरसून व्यवस्थीत जर वाहतूक सुरळीत जाता जाल्यार त्या लोकांक खंय तरी सेटल करून व्यवस्थीत सेटल करून तो मार्ग तोच जो इमिजिएटली जावंक शकता। हे जर मॅटर सॉल्व जालें जाल्यार ते दुसऱ्या त्याच टायपा वरसून ते वाहतूक सुरू जावंक शकता। दुसरो ऑल्टरनेटिव्ह पळोवपाची गरज ना। म्हणून प्रयत्न जे आसता ते पयलींचो मार्ग जो आसा तोच सुकर करपाचो आनी तो चालू करपाक लागून आमी यशस्वी जावपाक जाय अशी आमची डिमांड हेंचे कडेन आसता ती। सगळ्यात पयलीं जरी 11 दिसो इश्यू आसलो जाल्यार म्हाज्या कडेन तरी आज पयलेच फावटी आयला, आमचे प्रेमेन भाई कडेन पयलेच फावटी आयला आमच्या कडेन। सो जो पर्यंत इतके दीस आमच्या कडेन येवंक नासले, आमी पळोवंक नासले, ते मिटींग म्हाका कंपनी बरोबर घेताले किंवा आमच्या डेप्टी कलेक्टरा बरोबर घेतला, नायदर कंपनी आमच्या कडेन उरना, नायदर गव्हर्नमेंट, नायदर ते। सो त्यामुळे आमकां कशें दिसलें, कशें आसा सगळे गोश्टींक कांय हें करून जायना, म्हाका अशें सॉल्व जातलें अशें दिसलें। पण आज आयले, सो आज आमी डेफिनेटली वी वील वर्क टुगेदर आनी दोग जाण बरोबर काम करता। कंपनी कडेन उलयतले, वी वील टेक देम ऑल्सो ऑन द बोर्ड एंड ट्राय टू फायंड अ एमिकेबल सोल्युशन। सो दॅन आमकां सोल्व जावपाक आमचे पर्सनल कांय हें नाच न्ही, तुमकां कळ्ळें। पण हांव इतलेंच सांगता, सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, दोनूय ग्रुपांक आनी कंपनी सगळ्यांनी एक पावल फाटलें करून सोल्युशन करूं। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।